सुरुवातेक आमी गायन करुया 826 पेज 13 826. सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सोरया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंदांचो ताका सोया, तारोनाक तूं कोडोप दोनिया, जिविताक तूं सोरूय दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं घाता हाकून, तुज्या राज्याक व्हरून पावून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू गवळी आमी ताच्यो शेळयो. एक गवळी आपल्या शेळ्यांक बरो चरो दिता, आपल्या शेळ्यांक राखता सांबाळटा, आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दिता. आयज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत आमी गवळ्याचो दीस मनयता. यादनीक जेजूचे उपकार पुरचे पासत वावुरतात. सगळे आमच्या यादनिकाचो आमी कुडास करुया, जे गोंयांत आसात, जे परदेसांत वावुरतात, जे मिसावांच्या गांवांनी आसात, तांकां बरी भलायकी मागुया. जेजूक परगटूंक ते वावुरतना उमेदीन नेटान परगटूंक, भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसांत तांकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आयचो विशय म्हणटा, तांकां कितें तरी खावूंक दियात. मनशाक कुडीची आनी ओतमीक भूक लागता. जेन्ना जेवण नासता कुडीक भूक लागता. जेन्ना आमी जेजू तशिल्लीं पयस सावता आमी ओतमीक भुकेक पडटा. आमच्या जिवितांत रितेपण जाता. हे दोनूय भुको मारूंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या सगल्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
W20, page 275. Moima deva usorgi Ani shanti rachaista sausari Amcha deva deva sorgarasa Ami duka noman korda Ami duka dinvas nida Tujhe moime por kondida Moima deva usorgi Ani shanti tajaista sausari Jesus Krista Deva Putra Amche Vagretuai Somya Samsaraja Sorvondara Meloshikor Kaklutamka Moima deva usorgi Ani shanti tajaista sausari Moima tuka deva baba Moima tuka Jesu Krista Moima tuka povitratria Moima triye ochi deva Moima deva usorgi Ani shanti tajaista sausari Amen, 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 amen. प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया पिड्येन कश्टोत्तरा भावा भयणांक पेकोवणी फावो कर म्हूण जी कोण ओत्मीक वाटेर भुकेन आसात देवा सशिल्लीं पयस केल्यांत तांच्या लागीं हाडूंक तांचें जिवीत बदलूंक आमी मागुया आनी सगळे याज्ञिकांचो आमी गुडास करुया सर्वेस्वरा तुज्या चाकराक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जो जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या आसना Amen. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी ताण लागलेल्या न्हू उदकाशी येयात सोगली दुडू नान ती पोरयान येयात दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात
म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा प्रमाणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोवन दिताय. तुजो सोदोल हात उगडून वाडटाय आनी सगळ्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो. सोंताप, भूक, विंगलेपण, सोंकोट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयती वंत. मरण जावं, जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसलीय रोचणां जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण आमकां दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नानदातार जुवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो.
पूण हे लोकांक कोडतोच नोगरांत थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्को लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. थिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली, म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून ताका म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तिपार केलो, 5 सुंगडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचे जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपपोट बोल्लोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत आमी गवण्याचो दीस समोरुमताव आनी एक गवळी आपल्या आपोवण्यांतल्यान जेजूच्या त्रिपेट वावरान वांटो घेता. हो गवळी हो एक यादनीक म्हणल्यार कोण गाय? पयले सुवातेर हो गवळी म्हणल्यार एक प्रवादी बरी खबर परगट करता आनी वायटाचेर निशेध मारता. दुसरे सुवातेर तो एक यादनीक जो हे सगळे साक्रामेंत समोरुमता. आनी तिसरे सुवातेर एक गवळी म्हणल्यार एक राजा आपले पोरशे खातीर वावुरता, पोरशेक बरें मार्गदर्शन दिता, आपले पोरशेक राखता, सांबाळटा. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां एक वड मेळटा. जेजू म्हणटा, तुमी तांकां कितेंय खावंक दियात. आमकां सगल्यांक भूक लागता आनी 2 भाशेच्यो बुको आसात. कुडीची बूक आसा आनी ओतमीक वाटेन बूक आसा. जेन्ना आमचे कुडीक भूक लागता तेन्ना आमी जेवता. सकाळचे च्या पियेता, दनपारचे जेवता, रातचे जेवता. आनी जेन्ना आमी जेवले उपरांत आमचे कुडीक घोटाय मेळटा, आमची कुडीची भूक भागता. हालींच जेन्ना मार्च म्हयन्यांत सरकारान हो लॉकडावन सुरू केलो, जायतो लोक जो दुसऱ्या गांवांनी वावुरतालो थोडो लोक घरा गेलो, थोडो लोक चलून वचूंक लागलो. आनी हें करतना जायतो लोक भुकेन उरलो. जेवण काडना, उदक ना, थोडो वाटेर मेलो, थोड्यांक दुसऱ्यांक आदार दिले. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी टीव्हीचेर पळयता, जायते NGOs आसात जे असल्या लोकांक जांकां वावर ना, जे वाटेर आसात, तांकां जेवण खाण दिवंक वावुरतात. तशेंच सीख ह्या भाव भयणांनी दिल से सेवा म्हूण एक प्रोग्राम सुरू केलो, जो हजारांनी लोकांक जेवण दितात. आनी अशेंच खंय कर्नाटका स्टेटीन मैसूरच्या गांवांत एक NGO आसलो आनी हो NGO खंय जायत्या लोकांक जेवण तयार करतालो, जेवण वाडटालो खंय.
आनी एका दिसाक एक जाणटी वस्तोरी तांकां भेटूंक आयली आनी तांकां दिसलें ही वस्तोरी जेवण मागूंक आयल्या. हे वस्तोरेन जें जेवण दिल्लें तें नाकारलें आनी म्हणलें हांवें जेवण जेवंक येवंक ना, पूण म्हजी एक ल्हानशी दान ल्हानशी भेट भेटोवंक आयलां. आनी तांच्या हातान खंय 500 रुपया दिले आनी तेन्ना ह्या मनशांनी तिका परतून दिले, तुका गरज आसा, हे पयशे आमकां नाकात, पयशे तूंच दवर. आनी तेन्ना खंय वस्तोरी म्हणूंक लागली, म्हाका म्हयन्यांत 600 रुपया पेन्शन मेळटा, हातूंतले 500 रुपया हे तुमच्या हांव वावराक बऱ्या वावराक भेटयता. एक काय बरी करनी आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांची बूक मारूंक ही वावुरली. मोगाळ बाबडीनो, दुसरी बूक आसा आमी म्हणटा ओत्मीक बूक, स्पिरिच्युअल हंगर. आनी भाग्यवन आगोस्तीन आपल्या पुस्तकांत द कन्फेशन हातून काय बरें स्पश्टपणे सांगता कशे भाशेन आपूण ओत्मीक बुकेन आसलो. आय वॉज एम्प्टी. तरणाटो आसतना जायत्यो मोजा वाल्यो, जायते वायट जिवी जियेलीं, पूण जेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळो, हांव जेजूची लागीं आयलो. तोच म्हणटा, माय हार्ट वील नॉट रेस्ट अंटील इट रेस्ट इन यू. म्हज्या काळजाक तार ना जोतर म्हजें काळीज जेजून ना. आनी तो मुखार म्हणटा, जेन्ना जेजू म्हाका मेळ्ळो, म्हजे आत्म्याची बूक भागली. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत असलेंच आमकां कितें मेळटा. इज्रायल परजा ओत्मीक बुकेन आसली. आनी ओत्मीक बूक म्हणल्यार कितें काय, देवान तांच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो. तांकां इजिप्तांतली भायर काडलोली, वाटेर जेवण काडून दिल्लें, तांकां उदक दिल्लें. पूण हो लोक देवा आड वेता, देवा आड उलयता, दुसऱ्या देवांक बुजता, आनी एके भाशेन देवा सशिल्लो पयस वेता. आनी हाकाच लागून देव तांकां परदेसान व्हरता. थंयसर एजिकेल प्रवादी उपरांत दानियल प्रवादी तांकां जिवीत बदलूंक उलो करता. आनी आयच्या पयल्या वचपान इजायास प्रवादी होच उलो मारता, तुमचें जिवीत बदलात, देवाशी परतून येयात. आनी होच लोक जेन्ना आपलें जिवीत बदलतलो, देवाशी परतून येतलो, आनी देव तांकां आपल्या गांव देशांत परतून हाडटलो. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू मोगाची खबर करता. आनी हो मोग म्हणल्यार कितें काय, जो भाग्योन पावलून आपणें अनुभवलो, जो दुसऱ्यांक पिडापीट दितालो, दुसऱ्यांक जिवेशी मारतालो, जेन्ना ताका जेजू मेळटा, होच मोग भाग्योन पावलू सगल्यांक दिवंक मेवता. आनी भाग्योन जो म्हणटा गॉड इज लव, देव म्हणल्यार मोग, आनी देवा सशिल्लो आमकां मोगूच मेळटा. आनी आपल्या आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू म्हणटा, देवाच्या मोगा सशिल्ली आमकां कोण पयस काडटले. हांव Who can separate us from the love of Christ? Sickness, trials, tribulations, दुयेंस, आडकोडी, त्रास कश्ट. जेन्ना आमी जेजूक चिकटून रावता, कोणाच्यानूच आमकां पयस काडूंक शकना. मोगाळ बाबडीनो, आयचें शिव वर्तमांत ही मिलाग्र आमी जायते पावटी आयकल्या. आनी सगल्या चारूय शिव वर्तमानान आमकां ही मिलाग्र मेळटा. आनी ही मिलाग्र आमकां जेजूचें खरें रूप दाखयता. जेजूच्या जिवितान आमकां 3 वस्तू आयच्यो मिलाग्रेच्यो शिकूंक मेळटात. पयली वस्त म्हणल्यार जीजस वॉज कंपॅशनेट, काकलूतसार जालो. लोकांक पळयता, लोक आपल्या फाटल्यान भोंवता बुकेन थानेन, सुरसुरलो. आनी न्हय फकत सुरसुरे, उतरांचे सुरसुरे, पूण आपूण करनी करून आपलो मोग तांचे समेत दाखयता. दुसरी वस्त दिसून येता ती म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक एक शिकवण दिता, आनी ती म्हणल्यार विदावट हिम वी कॅनॉट डू एनीथींग. जेजू नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार जीजस इज जेनरस. जेजू तांकां म्हणटा, तुमी जाय तितलें खायात, लोकांक जाय तें दिता, जाय तें वाडटा. मोगाळ बाबडीनो, आमी म्हणटले ही मिलाग्र मिसाचे भेटेची मिलाग्र. जे मिसाचे भेटेन आमकां भाग मेळटात, तेच भाग, तीच उतरां आमकां हे मिलाग्रीत मेळटात.
जेजून उंडो घेतलो, बापाक दिन वाचलो, मोडलो आनी लोकांक वाटलो. हीच उतरां जी आमी मिसांत वावुरतात ती आमकां दिसून मेळटात. मोगाळ बाबडीनो, ही एक मिसाची मिलाग्र. जेजू आपलेंच मांस रगत आमकां ही मिसाची भेटेन दिता. मोगाळ बाबडीनो, आनी बारीकसाणेन जर तर आमी शिव वत्वान नियाळ केलो जाल्यार हे मिलाग्र करचे आदीं जेजून जायत्या लोकांक बरें केल्लें. जीजस हिल्स मिसाचे भेटेंत, पिराचताचे रितींत आमकां पेकोवणी मेळटा, आमकां आमचे पातकांचें भक्षण मेळटा. दुसरे सुवातेर जीजस प्रिचीस, जेजून देवाचें उतर परगट केलें. आमी ह्या वेळार हें देवाचें उतर परगट्टा. ओतमीक बूक थान भागयता. तिसरें म्हणल्यार वी ब्रिंग गिफ्ट्स टू जीजस. जेजून तांचे सगळे ज्यो वस्तू आसलेल्यो, जो उंडो आसलो, जी मासली आसता तातूंतल्यान ताणें बदललें. आमी आमची भेटोवन घेवन येता आनी तेंच जेजू बदलता. चवथे सुवातेर जेजू शिसाक म्हणटा तुमी वाटात. यादनीक ही जेजूची कूड, हें जेजूचें रगत वाडटा. आनी पांचवे सुवातेर म्हणटा वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां आनी मोगान तुमकां धाडटा. जो मोग तुमकां मेळ्ळा तोच मोग वचून तुमी दुसऱ्यांक वाटात. मोगाळ बाबडीनो, जें मिलाग्रीन मेळ्ळां तेंच आमकां मिसाची भेटेन मेळटा. आयज आमी कितें शिकुया गाय? पयली वस्त जी आमकां मेळटा, जिवितान उदार जावया. जेजू उदार जालो, आमी उदार जावया. उदारपणान ताणें आमकां जायतें दिलां. हें जिवीत दिल्लें आसा, बरोबर आमकां गूण दिल्ले आसात, आमकां ग्रेस्त फावो केल्ली आसा. हीच आमी दुसऱ्यांक दिवया. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक वाडटा देवाचो आशिर्वाद आमचेर भरपूर पडटा. जिवितान उदार जावया. दुसरे सुवातेर काकलुसार जावया. दुसऱ्यांचे चुचुरे करुया. आनी चुचुरे न्हय फकत उतरांनीच पूण कोरण्यांनी. जायते बाबडे आमी उतरां बडबडटा, चुचुरे बाबड्याचे, पूण दुसऱ्याक आदार दिवंक वचना. जेजून उतरांय उद्गारली आनी जेजून कोरणी केली, मोग दाखयलो. आमच्याय जिवितान आमी आमच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांचे चुचुरे करुया. आनी तिसरे सुवातेर सगळे आमच्या गोवण्या खातीर मागुया. मनशां खातीर मनशां बदलो. देवान ताका विचून काडला. आपल्याची पर्वा करिनासतना आपले पोरशी खातीर वावुरता. आमच्या यादनिकांक आमी सगळो आदार दिवया, सहकार दिवया. देवाचो वावर मुखार व्हरूंक तांकां बरी भलायकी मागुया. आनी आपल्या जिवितान जे भशेन भाग्यन पावलो म्हणटालो, आतां जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता, तीच उतर ताणें करूंक ह्या मिसान तांचे खातीर तांकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावया. सत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या पृथ्वीच्या रुजणारा रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित आत्म्या उर्वी गुरवी सांबावलो, अंकुवार मरेथाय सोलमलो, पोंस पिलाकाक आल ताणें ताका सोंसले, ताका कुर्साद सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा बाबाच्या उजव्यान बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित आत्म्या, कातोलीक पवित सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो
आख्खे पवित्र शोभे खातीर सगळे आमच्या याज्ञिका खातीर आमी देवा मुखार घालुया. तान तुमकां लागल्या उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यान्निकी मुन्यारपण चलयतना पोचे गरज तें खाण पिवंक दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरजे मदें निर्माण जाल्ली भूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लीं पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोलीं भावार्थी कशीं आमच्या यान्निकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतले तरेकवार भूकता निवारूंक आमी मोगान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीनच पेखवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. बो मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. जेज भाशेन आमी उदार जावंक, दुसऱ्यांची काकलूट करूंक आनी ह्या वरवीं तुजोच मोग आमी दुसऱ्यांक वाडूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तोरे वेलार गान करुया. C32 पेज 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उद्याचे. ही भेट तुका मानता दोशी कोण हे बेटीन घालता सुख दुख आमचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात. हे तुमच्या आतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, प्रोत्सोन जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान शिकले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povid, povid, nol barazzo sorves por tu, surgani sonsar, bola tuja vojvovan, usorgi, tu kasoj svoj. Sorves por acenavi, jeta takasoj, usorgi, tu kasoj svoj. बापा कोरोस्त पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgo tuya. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù noviane dolo, Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडणीची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरण रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो भोव करून हे आमचे व्हडले गोंयचे आनी इंडियेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप आमच्या गौरी बापा सगळ्यांक गवड्या आनी यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सुडसुडीत कर उस्क्यान बोललेली आनी तुझ्या आसण्याचे जागृतायेन जिवन सगळ्या येतेल्या संकश्टांक आव्हानांक सगळे तरेच्या परिस्थितीक आमी फुडो करूंक आमकां कृपा दी पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची भोव करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची गांवच्या मेल्ल्यांची तूं काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे परसुरीत मुखामोर पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची खरीत भाशेन भारतान विस्वासान
ही बेट तुका समोर मुग हे वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची हे फिरगोजेंतल्या ह्या सगळ्या दुसऱ्या भाव भयणाची आख्खे मनशाकुळाची भोव करून सोंसतेले कोश्टवतेले हे ओशाचे पिडेक लागून पिडेंत असलेल्यांक सगल्यांक तूं पाव ही पिडेंतली सगळे मनशाकुळाक तूं भायर काड बरी कर आनी ती पिडा ह्या संवसारांतली नाच कर सोम्या आनी हे पिडेक एक वॅक्सीन सोदून काडटा ते सगळे प्रयत्न सुफोड कर आनी बापा आमी खेरीत भाशेन मागता सगळ्या संवसारांतल्या पाद्री पासत बिस्मा पासत आमी खरे पोरजेचे गवडी जावंक आनी पोरजेच्या सुखा दुखांत वांटो घेतले पोरजेक तुजो मारोग तुजी वाट दाखयतले पोरजेच्या गोरसांक पावतले जेजू भाशेन मोवाड दोयाड काळजाचे उस्क्यान बोल्लेले आमकां आनी ओत्मीक वाटेन तुजे लागीं एकचारान जियेतले आमकां यादनीक पाद्री कोर गवडी कोर आंकवारवारे जेजूचे माई सांगता बाग्यून झुजे तिचो पोती बाग्यून धर्मदुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मोहिमा गाबूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोर दिसाक जेजू आमची कुडीची आनी ओत्मीक बूक तान भागयता आमी आमच्या जिवितान बऱ्यो करण्यो करून दुसऱ्यांची बूक भागोवंक जे कोण ओत्मीक वाटेन पयस आसात तांकां जेजूशी लागीं हाडूंक हे मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक आदार आनी बोड मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थायणने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार्थान देंवलो उणो जो कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तांकां कदींच भूक लागची ना दोर दिसांत आमी ह्या जेवणान वांटो घेता
आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक ह्या संवसारान आमी दुसरे जेजू जावूंक ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजान घेवंक वेताना गायन करुया D31 page 64 D31. Jesus, yo tuyo, bawa boining betongyo, kansa nam cara bungkyo, chivi am chempol dukyo. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोटायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया F12 page 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांतीन बाळ सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एकाच ताळ्यान आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गाय